आज आम्ही रवींद्र भवनात रवींद्र भवन बंद आहा पावसाळ्याक लागून. सो तेचे आमी डिटेल घेवपाक येयलोले. एन्क्वायरी कितें केन्ना स्टार्ट जातले या कितें आहा तेचो अपडेट कितें आहा. सो आमी येयलो कडेन तेंगेले ऑफिशियल्स कोण नाय जे जबाब दिवपाक आमकां. सो तेणी आमकां सांगला जे तेंगे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहाय तेणी सांगला मेंबर सेक्रेटरी वचून मेळाय म्हूण आनी तो आन्सर करतो म्हूण. सो आमी एक्चुअली काल तांकां मेसेज दिलोली की तुमगे डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरांतल्यान कोणाकूच तुमगेले रिप्रेझेंटेटिव्हाक आपय म्हूण, कित्याक आमकां सारकें इन्फॉर्मेशन जाय म्हूण कितें जालां कात जालां तें. सो त्या उपरांत तेणी त्या GSIDC ते हितून तेंगेले मिटींग आहा म्हण बिजी आहाय म्हूण येयले नाय मी. ओके, नो प्रॉब्लेम. आतां आमी हिंगसोन मेंबर सेक्रेटरी मेळोन आमी आमगेलें मेमोरेंडम आमगेली मागणी जी आहा ती आमी सरा फुडें आमी मांडटले. आयज आमी सगळे एकठांय जावन हिंग येयल्ली रवींद्र भवन हें करपाक जायत लोक आसलेलो आनी येयले म्हळ्यार कित्याक आमकां हिंगा रवींद्र भवन तियात्र हें आतां कितले वर्सांनी स्टार्ट जाला आनी आमकां सगळ्यांक म्हळ्यार काणकोणकार खुशाल जाल्ली कित्याक आमकां हिंग तियात्र चोवपाक मेळटले आनी मोडना जाल्यार आमकां मडगांव वचूंक पडटालें. नाजाल्यार केन्नाय कितें फेस्त आहा ओ कितें आहा तेन्ना तियात्र येताले. पूण आतां तशें करून ना. म्हणटरी आतां जायत लोक विचारता हें केन्ना स्टार्ट जातलें काय म्हूण. म्हणटरी स्टार्ट जाता म्हळ्यार तें कांय खबर ना. तेका लागून आमी येयल्लीं आनी आमगे मागणी आहा की तेमी जाता तितू बेगीन करचें म्हूण. कित्याक लोक आतां पावस पडटा, लोक पावसाकूय घरा आसताय, बेजार जाताय. म्हणटरी हें एक आमकां हितू वर्सान मेळ्ळा आनी बरें करून आहा म्हणटरी आमगे टायमूय पास जावपा जाय अशें म्हूण सगळे लोक अशें करताय. चड आमगे मागणी आहा की हें बेगीनूच स्टार्ट जावचें म्हूण. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.